हांगा ह्या स्पॉटार लास्ट टायम पासून आयिल्ले आणि जे आज डबल ट्रॅकिंग रेल्वेचें काम चालू आसा तांची बाउंड्री पयली जाल्यार ती हाका घराक तेंकताली. सो लोकांक हांगा भंय आशिल्लो की ती घरा मोडटले नाल्यार चड लागीं जाल्यार आमकां एक्सेस मेळचो ना. सो आमी तेन्नाय तांकां सांगिल्लें की खंय तरी ह्या लोकां खातीर तुमी जाता तितले मॅक्झिमम तुमचे कडेन स्ट्रेच जाता इतले भायर सरून तांकां एक एक्सेसा खातीर एक स्पेस दिवचो म्हणून. तेन्ना ते एग्री जाल्ले आनी आज आमी परते इन्स्पेक्शन करपाक आयले. आज लोकांनी परते घरा वता म्हणटकूच लोकांक भंय जाताच. सो आज आमकां परते आपयले. सो परते आयले रेल्वेचे ऑफिशियल्स आशिल्ले आनी आमी तांकां सांगलां की मॅक्झिमम तुमी जितले भायर वचूंक शकता तितले वचून ह्या लोकां खातीर एक एक्सेस वाट आनी चड म्हणजे जाता जाल्यार चड दवरची, कित्याक खंय तरी उजो पेटलो फाल्यां फुडले विचार करपाक जाय. कित्याक आज तांणी जर रिटर्निंग वॉल घाली जाल्यार ती फाल्यां परती मोडपाक मेळना. सो ताच्या खातीर आजूच तांकां हांवें सांगलां हुबली उलोवन तुमचे मॅक्झिमम कितले स्ट्रेच जाता भायर तितले घेवन एक एम्बुलन्स नाल्यार एक फायर ब्रिगेड बसून वता अशें प्रोविजन करा म्हणून. आनी तेय एग्री जाल्यात आनी म्हाका दिसता हो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. हांव लोकांकूय सांगता की घरा खंयचीच वचची ना, थोडी फुडें वतली थोडी, पूण ताजें आमी रिहेबिलिटेशनाचें कितें तरी सरकारा कडेन उलयतात, रेल्वे ऑथॉरिटीजा कडेन उलयतात. थोडी घरां वतली. डबल ट्रॅकिंग जशें आमकां इम्पॉर्टंट आसा तशें तांचीय घरां मातशी साल्वार करप तेंय इम्पॉर्टंट आसा. आमच्या लोकांचे भंय आसा तोय पयस करप तोय एक इम्पॉर्टंट आसा. सो लोकांक आज म्हाका दिसता रेल्वे ऑफिशियल्सान सांगलां की आमी जाता इतले भायर घेता म्हणून आनी लोकांक हांगा एक्सेस वेवस्थीत मेळटलो इतलें हांव सांगूंक शकता. अशें वाडय एक घेवचें म्हणून, कित्याक हांगा एकदां हें येतकूच पूण आमी थंय चॅक केलें तें क्रॉसींग खुबूच हायटीर जाता. सो आमी रेल्वे ऑफिशियल्सांक सांगलां की तुमचे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी तुमचे इंजिनियर्स आसा तांकां आपोवन एक सोल्युशन काडा म्हणून, जेणे करून ह्या हांगचे भागांतले लोक थंय वचपा खातीर तांकां मातशें इजी पडटलें. खुबशीं घरां वयतालीं, आमकां वचोंक वाट सुद्दां नासली. दाजी सर येयलो आनी सगळें आमकां वाट बीन तेणें सगळें सेफ करून दिल्या. वाट करून गाडी वचोंक बीन रस्तो आनी चलोंक वचोंक क्रॉसिंगेक वाट नासली आमकां. ती आतां आमकां सगळें वाट बीन ताणें वयल्यान ब्रीज ओवरब्रीज करून वाट करून दिता म्हटलां सगळें. आनी हांगा सगळीं घरांय सेफ केली आनी आमकां रस्तोय करून दिला.